पोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टानो, आयच्या मणकामती कार्यावळींक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज आमी एका नावस्तीक म्हालगडे कलाकाराची भेट घेता. ताचो वावर ताणें तियात्रांत जो वावर केला ताचेर आमी थोडो भोव उजवाड घालपाचो प्रयत्न करता आसतनाच तियात्र हें आमकां कित्या पासत गरजेचें हाचेरूय आमी थोडी भोव भासाभास करपाचो ह्या खिणांत प्रयत्न करता. चल तर आयचे कलाकार हाका आमी भेटुया. मार्ताबाई, आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. देव बरें करूं तियेतन बाब. हय, हें मार्ता डिसोजा ल्हानपणींतल्यान पालकाचेर न्हेसता. ताचो वावर आमी गुंतलो जाल्यार जायतो आसतलो. ताचेर आमी भासाभास करता आसतनाच मार्ताबाई, हे तियात्र आमी पालकाचेर रावन न्हेसता तर आमच्या जिवितांत आमकां कितें फायदो जाता? फायदो म्हटल्यार जायतो आमकां फायदो आसा. पळोवंक गेल्यार पयले सद्या आमची कला आमकां दुसऱ्यांच्या सामकाराक दाखोवंक शकता. तितलेंच न्हय, तियात्रांनी न्हेसोन आमच्यान पयशे कामावं येता. त्या भायर लोकांची सेबासकी मेवता. असो जायतो अनुभव आसा. म्हज्या जिवितान हांव जायते तियात्र न्हेसलां आनी म्हाका जायतें एक्सपिरियन्स मेवलेलें आसा. ल्हान आसतना 7 वर्सांचें आसतना भयणीन तियात्र बरयलोलो आनी त्या तियात्रान हांव न्हेसलेलें. मागीर ब्रेक पडोन दुबाय गेलें. दुबाय भयणीन तियात्र काडलो आनी पयलोच तियात्रान हांव तेज्या न्हेसलें. जायत्या तियात्रिस्तांच्या तियात्रांनी न्हेसलां आनी बरो अनुभव घेतला. आनी आयज पासून जायते म्हाजे तियात्र फॅन म्हाका आयज पासून बरें कोत्ता. सांगपाचें म्हटल्यार ह्या तियात्रांनी न्हेसोन ल्हानपणी सावन मिसळ जावन पळय ह्या तियात्रान भायल्या परदेसान भोंवन लोकांची वळख जाता. आनी त्या लोकांचे वळखे उद्देशी आमची जायतीं कामां जावंक शकता. तियात्रांतल्यान आमच्यांनी आमचें फुडलें जिवीत करूं येता काय आमी आनी कसली तरी नोकरी करपाची गरज आसा? पळोवंक गेल्यार जरी तर आमी आमचो सगलो वावर तियात्राचेच मातशी एक दीस जाल्यार आमच्यान जायतें कामां येता. तकली उजार करूंक जाय. म्युजिकल शो करूं येता, तियात्र करूं येता. ह्या सगल्या कोंकणी भाशेन आमी तर हारपीट जायत जाल्यार आमच्यान कामूच करूंक जाय म्हणोन ना. अशे पळय जायते कमर्शियल तियात्रीस आहा, तांणी व्हडले व्हडले बोंगले पासून बांदले तियात्रांनी न्हेसोन. ते भाशेन आमच्यानूय करूं येता. हो तियात्र लोकां मुखार हाडटात, लोकां मुखार आमची कला दाखयतात. हातूंतल्यान लोकांक कितें फायदो आसा? लोकांक फायदो आसा म्हटल्यार जी आमी कला पळय लोकांक दाखयता जायते फावटी ती गोऱ्याब्यांचेर बसलेली आसता. तितूंतल्यान तांकां बरी मॅसेज मेवता. कांतारां पासून पळय खंयसरूय कितेंय एक अपसूक जालो तेज्या वयल्यान आमी कांतारां घडोवन हाडटा. थोडो लोक बाबडो पेपर पासून वाजिना पूण कांतारांतल्यान तें सगलें तांकां मेवता. तियात्रान जायते फावट आमी एक स्टोरी घडोवन हाडटा एका गोऱ्याब्याचेर आटापलेली आसता. ती गुडी जायत्या गोऱ्याब्यांनी तशें घडलेलें आसता जायत. ती तो गोराबो आपल्याक लावन घेता आनी तातूंतल्यान तांची जायती उदरगत जावंक शकता. वय बरेपण येवं येता. कित्याक ताचेंतल्यान ती आपल्याक लावन घेता आनी पळयता वय हें आमच्याय गोऱ्याब्यान अशेंच घडलां. आमी चेंज जालेली चड बरीं कशीं. आमच्या ऑडियन्सा पासत एक कांतार 4 वळी. ओके, एक्चुली हांवें पयलेंच फादर कोसेसांच्या नांवान एक कांतार घडलेलें आसलें. हांव तेंच कांतार म्हणटा. देवाच्या मोल्यान काम करूंक फावो जायना आमकां सगल्यांक. आपोवणें आसल्यार वचूं येता तुज्यान मोज्यान. पिकू पूण वावराडी थोडे दुनिया लागीं वावराडी धाड म्हूण म्हाक अशें म्हणून बरयलेलें आसा आमच्या बायबलार. सगल्यांकूच भाग फावो जायना तें पाद्रीपणाचें सांगका फावो जाला मांडून घेतलां. देवाचें देणें कशें देवाचें उतर परगटा. जायतीं कांतारां तूं पालकाचेर रावन म्हणटा तर हीं कांतारां
कंपोजींग कोण करता? एक्चुली जेन्ना आमी तियात्रांनी वयता न्हू चडशे तेच कोण बरोयना डायरेक्टर आहात ते कंपोज करता. पूण हांवेनूय थंय 4 कांतारां घडलेलीं आसा. हांवें भयणीचो आदार घेवन केला. म्हणटच आमी त्या वावराक लागत जाल्यार आमच्यांनी जाता. जाता कित्याक जायना जाता. केन्ना तरी तियात्र बरोवपाची तसवीस केल्या? तियात्र बरयलोलो फुलान सांगाताक खांटे. तो एकूच टायम आमी दुबाय गेलोलो आनीक ना आनीक वचोंक ना फुडें. आतां चडशें तियात्रांनीच न्हेसता दुसऱ्याच्या. कित्याक न्हू तियात्र बरोवपूच म्हणल्यार जायना. तियात्रान एक्टरां हाडप म्हणल्यार खूब प्रॅक्टीसी म्हणल्यार खूब प्रॉब्लेम जाल्लेले आसा. ताका लागून तियात्रांनी न्हेसलेलें बरें पूण बरयलेलें बरें न्हू अशें दिसता. म्हणटच जायते जाण बरयतात तांचे अनुभव तुका मेवल्यात की कलाकारां एकठांय करप, कलाकारां पासत तांच्या पासत वेळ दिवप. वय कलाकारां आयज तुज्या पासत वेळ दिनात पूण तुवें तांच्या पासत वेळ दिवचो पडटा. दिवचो पडटा. केन्ना कोणाकूय बँड मेळना जाल्यार हांव बँड एरेंज करता. कोणाक एक्टरां मेळना जाल्यार एक्टरां एरेंज करता. अशें करून दीस चलता बरें तियात्राचो. मार्ताबाई, आमी जेन्ना कॉमर्शियल तियात्र पळयतात आनी कॉमर्शियल तियात्रां बरोबर आमचे सर्तीचे जायते तियात्र जातात, म्हणजे कॉम्पिटिशनाचे जायते तियात्र जातात. ह्या दोनूय तियात्रां मदें कितें तरी वेगळोचार तुका दिश्टी पडटा? म्हाका अशें दिसता की कॉमर्शियल तियात्र फकत ते बेश्टी एक स्टोरी हाडटा, बेश्टी दाडाय बडोय म्हणटा पळय ते भाशेन दाखयता स्टेजीचेर. वेरेज आमचे कॉम्पिटिशनाचे तियात्र पळय जाल्यार सिस्टमॅटीक, तेजें बरें डायरेक्शन आसता, ब्लॉकींग बरें आसता, तशें करून बरी स्टोरी आसता, सेटींग बरें आसता, जावं तेंचें बँड सगळें बरें घालून ती बरो आपल्याचो दर्जो दवरूंक सोदता. पूण कॉमर्शियल तशें दिसना म्हाका. कॉमर्शियल एक चालते कशें तियात्र दिसता. आनी एक पाटी कॉम्पिटिशनाचे तियात्र पळयलें म्हणटा कॉमर्शियल तियात्र पळोवपाक बरें दिसना. म्हणटच आमचे जायते ऑडियन्स आसात जांकां हे कॉम्पिटिशनाचे तियात्र चडशे मेळनात. हालीं थोडे लोक पळयतात. अशा लोकांक तुजी कितें विनंती? मेळना म्हणून न्हय, तियात्र आमचे पळय आतां कॉम्पिटिशनाचे कितले जाता पूण लोकांक थोडे टायम आसना वो ते टायम दिवंक सोदिना एका कॉम्पिटिशनाक. कित्याक तांकां दिसता चड वेळ कसो घेता दिसता, म्हणजे डायरेक्शनाक स्लो वयता कशें दिसता तांकां. पूण ना, ते सिस्टमॅटीक सगळें म्युजिका वयर बॅकग्रावंड म्युजीक आहा ताच्या वयर अशें ते वाटापलेले आसता. पूण तें तितलें तेंच्या मतीन वचना. तांकां ती हेच कॉमर्शियल कितें घातली डबल मिनिंगाची ती आनी कॉमेडियान घालता ती तांकां बरी दिसता. क्लॅपां मारतली हांसतलीं फेवतलीं. पूण तें भुरगीं कोणूय येता पळय पळोवपाक ते तेंच्या हेका माल पडटा तें. कित्याक ती नेच कितेंच आयकोता कशें. देखून म्हाका कितें दिसता बरी क्लीन तर कॉमेडी घाली तूं. कॉमेडी जायते भाशेन करी येता. बरी क्लीन तर कॉमेडी घातली आनी केली जाल्यार म्हाका दिसता तेंचोय दर्जो बरो वयर पावतलो म्हूण. कांताराच्या बाबतींतल्यान तुका कितें सांगून दिसता? कितेंय घडोवन आयलेलें ताचेर आटापलेलीं आसत आनी ती हाडीत जाल्यार माचेर तांकां बरो वालोर आसता. आतां पळय एक तुवेंच तियात्रान बाब एक कांतार काडलेलें आसा. आमी त्रियो म्हणटा, फुलां सांगाताक कांटे आपणाया. तितून तो त्रियो कितलो मोतलाचो आहा. कोणाच्याय घरा बी पळय एक आवय बापूय भुरगे भायर गेले म्हणटकच बायलांचें आयकोन कितले त्रास कोत्ता तें अनुभव जाल्यार अशें पळय जाल्यार आमचें सुदारपूय जावंक शकता. जायते जाण कितें करता एकूच तियात्र घेयना हातीन, 3-4 तियात्र घेता. सूट गाडी एकूच लावन भोंवता. आयज हिंगा तियात्राक गेले जाल्यार म्हाजी कांतार मातशें पयलें घाला म्हाका फुडें तियात्र आसा. तिंचे काटा दुसरे कोणान वता. पूण जो बाबडो कोण बरयना डायरेक्टर आसा तेजे तकलेचेर कितलो पेज पडटा. तशेंच कॉम्पिटिशनाक तियात्र कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रांनी कांतारां एकदम बरीं आसता. ताका वरायटी आसा, इंटरेक्ट आसा, एकामेका कडेन पळय भासाभास करून म्हणपाची तोही आसा. दुये आसता, कोरल्स आसता, डुएटां आसता, त्रियो आसता. ती सगळीं इंटरेक्ट आसता. ती आयकोंक पासून एकदम बरीं दिसता.
ओंकदार कांतारां म्हणपाची तुका जायती संवय आसा आनीक ही ओंकदार कांतारां जेन्ना हांव पळयता तुज्या हातीन ते कांतार तुका तूं तयारूच जावंक ना तरी पूण बँड वाजल्या उपरांत तुज्या तोंडांतल्यान कशीं उतरां भायर सरतात जायते फावटी हें चिंतूंक अवघड लागता तरी ह्या खिणांत आमच्या ऑडियन्सांक एक कांतार त्योतन बाब सांगपाचें म्हणल्यार न्हू रोखतानूच म्युजीक आहा पाय म्युजिशियन आहल्या चारूय भाव म्युजिशियन आहले भयण तियात्रीस आहा आनी हांवूय तियात्रीस जाला म्हणटकूच ती कांतारां न्हू ही दाखयलीच म्हणटकूच न्हू उमेद येता आनी बँड वाजले म्हणटकूच चडूच येता हें कांय काम म्हणून काम करूंक कोणेंच लोचचें न्हय म्हणून हें कांतार बरयलेलें तें म्हणटा सांगता तीं उतरां सिदी दांदोरात तुमच्या कानार बेकार भोंवता त्या भुरग्याच्या उजवाडाटा मोनार परदेसान वचोंक सपने येता कित्याक पीस घेनागार गोंयांत जायत्यो सवलती आसा तुमचें गिन्यान कोरा तुजार बेकार भोंवून आमकां जायत कितें मेवता लोक पासून बेकार लवडी म्हूण तोंडार मारता तरारारा हें तूं चिंतनाय कित्याक फामील पासून उणेपण भोगता देखून कसलें काम कर कित्याक तूं लोचताय देखून कसलें काम कर कित्याक तूं लोचताय तुवें लॉजन आसतना खुशाल जावन हें कांतार म्हटलां मार्ताबाई तुजो पयलोच तियात्र तुका उगडास आसा पयलोच तियात्र हांव 7 वर्सांचें आसतना न्हेसलेलें तें पोसकें भयणीन बरयलोलो आनी क्रिसमसाच्या टायमार न्हू धाकटे धाकटे तियात्र करून आमी दाखयतालीं आनी फादरान सांगलें तुमी तो तियात्र बरो करी जाल्यार तुमकां प्रायज आसतलो कोणेंच तियात्र केला तेणी बँड लावंक ना पूण आमचे सगळे मुजगेर न्हू म्हणटच म्हाज्या व्हडल्या भावान पिकेनान बँड लायलें लाजार अंकलाक हाडलो न्युऱ्यासान सॅक्सोफोन वाजोवपाक मागीर आमचो सॅमाचो डॅडी आसलो तेणेन वाजलो ट्रॉम्बोन अहें करून तो तियात्र केलोलो आमी पूण प्रायज खंय दिला दिवंकूच ना फादरान फटयली आमकां फादर कडेन पळयता आसतलो ही कार्यावळ फादराक उगडास पासूनच चोना पूण हे हो तुजो पयलो तियात्र हय थंय तुका स्फूर्त मेवली की आपणें मुखार वचचें अशें दिसलें तेन्ना न्हू मातशें गिन्यानान उणें आहलें हांव 7 वर्सांचें म्हणटा तितलें गिन्यान कहें नाहलें आनीक मागीर फुडें कांय कहें नाहलें इस्कॉल शिकलीं इस्कॉल शिकोन मागीर दुबाय वचना फुडें भयण न्हेसता ती पळोवन म्हाकाय उमेद कशी येयली आनी भयणीच्याच तियात्रान हांवें पयलेंच ओपनींग बा म्हटलोलो भयणीच्या तियात्रान आनी भयण कितें म्हणटाली 100 जाणांचो ओपनींग केला म्हाज्या भयणीक मातशें सांबाळया भयणीक सांबाळया म्हणटालो आनी त्या कांताराचो आनी ओपनिंगाचो इतलो अनुभव म्हाका मेवला तो स्टेजीर हांव गेलां तेन्ना न्हू दोळ्यां आहल्यान उजो काना आहल्यान उजो गो भायर सरोंक लागलो हांव नोका खूंय हा पळय तें पूण हांवें तें कांतार स्टार्ट केलेलें न्हू सारकें म्हटलां देवान मागीर तो बाब जॉन फेर्नांडीस म्हणून आहलो आदलो कांतोरीस तेणें कितें सांगलें माटा बाय तें बेस्ट उडयलें कांतार म्हणून भयणी परस तें बरें म्हणटा भयण मातशी बेजार जाली मार्ताबाई हो तुजो दुबायचो तियात्र तुजो भयणीन सादर केल्लो ताचेर तुवें थोडें बहुत सांगलें तुजी भयणूय ही कार्यावळ पळयता आसतलें ताकाय आदले थोडे उगडास आयले आसतले पूण तूं त्या उपरांत हे कॉमर्शियल तियात्रांनी कशें पावलें पळय पयलीं हांव दुबाय आसतना पयलो किस म्हणून मिलाग्रेस दे चांदोरान तियात्र बरयलो तितून म्हाका आनी भयणीक ऑपोजीट रोल दिलो हांव एक कॉल गेल कहें दवरलें आनी ती एक बरी बायल कही आसता आनी हांव तेज्या घोवाक फटायतां आनी बरो सिगरेट बिगरेट ओडून एकदम बरो रोल जालो तितून न्हू सगल्या लोकांनी वाखाणना फुडें मागीर गॅबी दे चांदोर तेणें कितलेच तियात्र बरोवन हाडले थिंगासर ताच्या सगल्या तियात्रांनी हांव न्हेसतालें मागीर क्रिस्फन म्हणून आहलो आसोलनाचो
ताबेला काम करतालो सो तेणें तियात्र बरोवन हाडलो सोपन म्हणून तातूंत न्हेसलें मार गोंया येयलां तेन्ना सगलें म्हाजें जिवितूच हांवें तियात्रांक भेटयलें पयलेंच येयलां तेन्ना क्रिस्पनानूच बरोवन हाडलोलो देव खूंय आसा काय म्हणून त्या तियात्रान न्हेसलें मागीर पॅट्रीक डोराडो म्हणून प्रिन्स जॅकॉब म्हणून सगल्यांच्या तुज्या पासून तियात्रान एक दीस हांवें रोल केला देरेबेन कोण रोमा ना जालें तेजो सबस्टिट्यूट मागीर महानंद तातूंत शेरोणाचो रोल केलोलो हांवें आनी आतां जुएनाच्याय तियात्रान भयण ना जाली भयणीचो रोल हांवेंच केलो असो करून जायत्या तियात्रिसांक कॉमेडियन 64 जायत्या जाणांक थोडे जाण म्हणटाले आमचें नांव सांगोंक ना पूण सगल्यांचीच नांव सांगोंक जायना पूण जायतो वावर म्हाजो आसा स्टेजीच्या फुडें आतां तुजो निमाणो तियात्र खंयचो न्हेसता आतां एक GST म्हणून आसा गो सदांच टायट ते 2 शो जाले आतां चलता तो फुलां सांगाता कांटे आपणाया तो तियात्र ट्रेसी दे कालांगुताचो ताज्या तियात्रांनी नाचता आमी जायते फावटी तियात्राच्या माटवांत रावन आमचे जायते ऑडियन्स कांय वर्सां आदीं अस्तोऱ्यांक वायट नदरेन पळयताले म्हणजे तियात्रांनी न्हेसप म्हळ्यार एक उण्या दर्जाची पूण तूं एक अस्तोरी भुरग्यापणांतल्यान न्हेसत आयलां आनी आयज तूं हे पालकाचेर अखंड आसा म्हणटच तुजे अनुभव ह्या तियात्रांतल्यान तुका कितें मेवल्यात पळय आपूण बरो जाय जाल्यार दुसरो तुका लागना हेजेर सदांच नियाळ करूंक जाय आमच्या पायन आमकां फूल सपोर्ट केलेलो आसा वसा तुमी पूण आपल्याचें नांव दवरा या आयज पासून अशें कितेंच वायट म्हूण स्टेजीर घडलेलें ना आमी सगलीं एकवटान युनिटीन काम करता भाव भयण कशीं एक पावटी तियात्रान आमी नाचोन गेलीं काय ना तें कॉन्टेक्टांनी परतून कशें आसना ओके केन्नाय गरज पडली एकामेकाक जाल्यार फोन मारलो हाय मुगो तूं तियात्रान म्हाज्या नेक्स्ट तियात्रान न्हेसता मुगो अहें करून आसता देखून म्हाका अहें दिसता की आतांच्या भुरग्यांनी पासून फाटीं सरपाचें न्हू फुडें सरपाचें कित्याक मायन पायन पयले सद्या तांकां फोर्स करूंक जाय बाबा वच जरी तर माय पाय तेंको दीस जाल्यार भुरगीं पासून फुडें पावता आनी अहें माचयेर म्हण चेडवां नाचलीं म्हणून थंय वायट ना पयल्या तेंपार हूंय चेडे आहा ते हूंय चेडवां जातालीं पूण ना जेन्ना पळय चेडवां कोमेस जालीं माचयेर आतां सारके चेडे चेडवांचो रोल आपआपलेच कोत्ता तशें जावंक जाय आयज आमी पळयतात की जायतीं ल्हान भुरगीं ह्या माचयेचेर न्हेसतात काळजा म्हणून एक वेगळीच खुशालकाय येता आनीक मार्ताबाई हांवें जायते फावटी तुका पळयलां तियात्रिस्ट आमचे चडशे दुसऱ्यांचो तियात्र पळोवंक येनात पूण तूं जायते फावटी ह्या तियात्रांक दिश्टी पडटा हाचें कारण कितें म्हाका तियात्र पळोवपाक चड उमेदीचो तो तियात्र कसलोय जावं आनी एक दुसरें कांतार कोणें म्हणलें बरें जावं तें बरें जायना तांकां उमेद दिवंक जाय आयज तो कलाकार वयर आसून कांतार म्हणटा फाल्यां हांवूय आसतलें म्हणटकच तें सदांच ही चालती चाल चलोन वचोंक जाय म्हण हांव कितें करतां कांतार जालें की ना हांव पयलो क्लॅप मारूंक एकल्यान क्लॅप मारलो सगळीं क्लॅप मारूंक लागता आतां पळय कॉम्पिटिशनाक भुरग्यांचें हांव जज आहा तितूंतल्यान हांव पळयतां कितलीं धाकटीं सुपुल्लीं भुरगीं तेंचें हिडन ट्रेचें कशें तें लिपोन आहलेलें गूण तें पालकार हाडलां तेणी भियोन आसतना थोडीं कांतारां म्हणटा थोडीं बाबडे मातशीं भियोन कशीं आसता फाटीं फुडें पळयतलीं कोण वच फुडें म्हणटा काय म्हणून पूण जें अहें एक्सपिरियन्स मेवलां त्या उद्देशी म्हाका दिसता ह्या फुडें न्हू तियात्रांचो दर्जो बरो वयर सरतलो म्हणून कित्याक नेई आर्टिस्टां येतलीं पूण तेंय हा आदले कॉमर्शियल बा कोण आहा पळय तेणी तांकां तेंको दिवंक जाय हो न्हू आपआपल्याचो ग्रूप केलो आनी तोच ग्रूप दवरलो फुडें धांवले तोच ग्रूप दवरलो फुडें धांवले तोहें न्हू तितून थोड्यांची चेंजीस करून नव्या एक्टरांक बा घालून म्हाका दिसता तो ग्रूप वाडूय जाल्यार न्हू दुसऱ्यांकूय चान्स पडटलो आनी दुसरीय मातशी माचयेर पावतलीं आमचे जे तियात्रिस्ट आसात तुजे भाशेन ताणें तियात्र दुसऱ्यांचे तियात्र पळोवपाची गरज आसा वय ऑफकोर्स आसा जरी तर एकामेकाक आमी सांगात दिना जाल्यार कसो दर्जो वयर सरतलो तियात्रांक लोक खंयचो जातलो देखून म्हाका दिसता तूं डायरेक्टर जावं कोणूय जावं तुंय दुसऱ्याच्या तियात्राक यो बॉस पळय शेबासकी दी फकत कॉम्पिटिशनाचे आसता तेन्ना सगळे डायरेक्टर येता ते कित्याक येता कोण बरीं चेडवां आहा कोण बरे यंगस्टर्स आहा तांकां पळयता आनी मागीर आपल्याच्या तियात्रान वता पूण तेंच तुमी तितलोच वेळ तुमी दुसऱ्या तियात्रांक कित्याक दिना हे म्हाजो प्रश्न जाता आतां खरेंच हाची जबाब म्हटल्यार आमकां जे नवे पंगड जावं कला अकॅडमीच्या सर्तींनी जावं बाकीच्यो ज्यो सर्ती जातात हातूंतल्यान आमी कलाकार घडयतात
जाचो फायदो कॉमर्शियल जे तियात्रिस्ट आसा तांकां दुबाविडेन जाता. हातूंत इल्लोय दुबाव नाच. पूण ह्या नव्या भुरग्यांकूय आमी सांगात दिवपाची गरज आसा. आनी जरी तर आमी बरे भाशेन तांकां माचयेची मांडावळ जावं तियात्र म्हटल्यार कितें हें बरें भशेन जर शिकयलें जाल्यार फुडाराक हेच आमचे खांबे हांचेरूच हो पालक बांदलेलो आसतलो. ती भुरगीं आहा पळय ती फुडली पिळग आमची जो मातशी आमची तियात्रांची उंचल्या पांवड्यार दवरपाची. कित्याक आमचो चड वेळ उरोंक ना. 6 वर्सां सोंपलीं 4 वर्सां उरल्या म्हणटा ते भाशेन कशें. पूण तीं भुरगीं म्हणटा ती फुडली पिळगा. मार्ताबाई आमचे ऑडियन्सा पासत आमच्या भुरग्यां पासत आनी जे तियात्रिस्ट दुसऱ्यांच्या तियात्राक वेतात तांच्या पासत एक कांतार. ओके, हे कांतार एक्चुली घडोवन हाडलेले विल्मा पाशेकून. सो हांव तुमच्या मुखार हाडटां. संवसारान एक मनीस म्हणजे जावन आसा एक सोंपण. 4 दिसांचें जिवीत आमचें पूण हें चिंता जायत कोण. रात दीस मनशां तूं वावुरताय संवसार हो घेवूंक जिकोन. आखरीक संवसार सोडून वेताय वय तुजें परदेसपण. मार्ता वेगवेगळ्यो भुमिका करता आसतना तुका पळयलां हांवें. तरी पूण तुजो खाशेलो असो तियात्र ज्या तियात्रान तुका बरी भुमिका मेवली आनी बरे उमेदीन आनी उर्बेन तुवें केली. तुका सांगपाचें म्हटल्यार आमी एक लेडी शो केलोलो विल्मा पाशेकचो आनी तितून हांवें जेन्साची भुमिका केलेली. हांव आपलोनाचो न्हवरो आसता. तें न्हू समथींग डिफरंट कहो एक कॅरेक्टर रोल कसो करपाक इतलें बरें कशें दिसतालें. पूण तो हांव एक ड्रग एडिक्ट आसता म्हणून ती व्हंकल म्हाका सोडून वयता तेन्ना मातशें दुखी जालें हांव. पूण तूं जाणा एक पावट ते ड्रग एडिक्ट म्हणल्यार तसल्या जमेर वचप म्हणल्यार तें आनीक दूख बूख कांय आसना. तें सदांच सुखूच. हय ती एक म्हाका एकदम बरी भुमिका लागलेली. आनी दुसरी म्हणल्यार हांव येता आसतना पयलें तियात्रान एज अ कॉमेडियन येयलेलें. विल्सनान शेरोनाच्या गोवान म्हाका रॉबर्ट करून सोडलो कॉमेडियन. आनी आलोन न्हू रोल बा एकदम बरो दाखयलो म्हाका. डायरेक्शन बा बरें दिलेलें. दुबयच्या शहरान तो हाडलेली आमी तांकां तियात्राक तेन्ना तो कॉमेडी रोल केलोलो हांवें. आनी जायत्या 2-3 तियात्रानूय कॉमेडीच रोल केला. कॉमेडियन सेड्रिका बाराबोर, नेटो बाराबोर, ऑर्तेन्सा बाराबोर ते केल्या. आनी आतां सगळींच म्हाका म्हाजी दुखांच्यो जोरी म्हाका रडोवंक लायता. कित्याक सॅड रोल दिता. सॅड रोल म्हणटा एकदम बरें कोत्ता हांव. पूण फाटल्या कॉम्पिटिशनान मॅरीट सर्टिफिकेट पासून मेवल्या म्हाका राफ रोल करून सारको कडक रोल मागीचो केलोलो हांवें. एकदम बरें म्हणटा म्हाका हे सगळे अनुभव दुखाचे सुखाचे सगळे कॉमेडीचे सगळे मेवलेले आसा. पूण आनी खंयची भुमिका तुजी करची उरल्या अशें तुका दिसता? करची एक न्हू म्हाका पिश्याचो रोल जावं म्हण सांगलां आतां. एक कॅरेक्टर कहें म्हाजो कॉम्पिटिशनाक पळय बरोयणार आहा जोगी द मेसेज ताका हांवें सांगलां फुडल्या वर्सा तर तूं म्हाका पिश्याचो रोल बरोयना हांव तुज्या तियात्रान न्हेसोना. कित्याक म्हजे मोतीन एक प्लॉट कसो आहा ते कॉमेडी रोल न्हू पिश्याचो एके भाशेनूच करपाचो इतली रूच कशी येता म्हाका. पळोवया आतां नेक्स्ट टायम बरयलो जाल्यार तो कोत्तालो मागीर तुका आपयता तियात्राक यो म्हण पळोवपाक. खरेंच मार्ताबाई तुजे बरोबर भासाभास केल्यो जायत्यो गजाली आमी काडून घेतल्यो. तुवें कितली सुमार कांतारां म्हटली आसतली? कांतारांचो हिसोबूच ना तियात्रान बाब. एका तियात्रान 4 पासून कांतारां म्हटल्या. आतां पासून ह्या तियात्रान चलता त्या 3 कांतारां म्हणटा हांव. म्हणटो खूब जाता तीं कांतारां. आनीक कितले तियात्र न्हेसलें आसतलें? आवय तियात्रान कितले म्हण सांगो तुका 60 क्रॉस जातेले. ते 60 क्रॉस जातेले प्लस कॉम्पिटिशनाक न्हू 5 कांतारां पासून म्हटल्यार आनी रोलूय केला हांवें. आनी लोक मागीर म्हणटालो कितें सगळो तुजें तोंड पळोवपाचें काय म्हणटा. पूण दिता जाल्यार डायरेक्टरान कितें करपाचें. म्हणजे हे जायत्या जाणांक हाचो जबाबूय मेवलो आसतलो. हय सारकें. खरेंच मार्ताबाई वेळांत वेळ काडून तूं आमच्या मदें आयलें तुजे विचार आमचे मेरेन पावयले आमच्या ऑडियन्सांक थोडें बहुत समजलें. खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं. तुकाय चड आनी चड देव बरें करून येतन बाब. तूं आहाय म्हणून आमी प्रुडंट मिडियान जायतीं जाणां आर्टिस्टां दिश्टी पडटा आनी आमची जी अनुभव आहा ते लोकांच्या मुखार पावता. थँक्यू वेरी मच प्रुडंट मिडियाक.
आनी बाब तो न्हय. इतल्यानूच मारता सांगता आयची ही माणका मतें कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात पुडोणी मिडिया. आदिवस. Não modificação, sou a posição, jetando voltane son. Fortu moge style, hatan घेऊन मोबाईल, सांकवार बसता son. चेडे जाता गुल, म्हणटा ब्युटिफूल, फुडें येता ते कोण. पाय मोसो कडक, देंगसो तर पडत, वेतले तुमी पडोन. सगळ्याची चापूर बायेची, एकलीच तूं मायानी पायची. गरज तांकां गोरू जावयाची, न्हीदूच म्हाका पडोना रातीची.